गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचो असून ते खातीर जमीन निश्चित करपाचें काम सुरू आसा। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमा खातीर पेडणे आनी कासारवाडो हांगा जमनीची पळोवणी केल्या। ह्या विशीं मुख्यमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केल्या। जमनी विशींचो निमाणे निर्णय मुख्यमंत्री घेतले, अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकारांक दिली। खेलो इंडिया खाला जायत्या खेळांक केंद्र सरकाराचे मजती चालना दितले, हेर खेळ लेगीत विकसीत करपाचेर भर दितले अशें तांणी सांगले। Very different disciplines of discipline जे स्पोर्ट्स जी आसा फिल्ड्स जी आसा तातूंत भितर ट्रेनिंग भुरग्यांक दिता। खेलो इंडियाच्या अंतर्गत ज्यो काही गोष्टी आमी भुरगे आज पॉलिश करता तातूंत भितर डिफरंट स्पोर्ट्स चालू आसात। आर्चरी म्हणू नाका, लॉन टेनिस म्हणू नाका, बॅडमिंटन म्हणू नाकात, शूटिंग म्हणू नाका, रायफल पिस्तॉल शूटिंग म्हणू नाकात, बॉक्सिंग, जुडो, every sports which has been covered in that 153 acres of land तातूंत भितर सगळे तरेचे ग्राउंड आसा। पण एक गोष्ट क्रिकेट स्टेडियमाच्यो हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, द गोवा विल हॅव द बेस्ट इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम ह्या 1-2-3 वर्सां भितर सगळो जातलो अशें म्हाका आशा आसा। जो बारीकसो विशय जो आसा, दोन आमी ज्यो लँड एक्विशन जे करून घेतिल्ले आसा त्या संदर्भात गोंयचे मुख्यमंत्री कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसात, आमच्या ऑफिशियल्स कडेन ऑलरेडी उलयलेलो आसात। द मॅटल हेजे ह्या संदर्भात एक म्हयन्या भितर किंवा 15-20 दिसा भितर आमी एमिकेबल सोल्युशन काडून